ಬೆಸ್ತಾರ್ಜಿ ಮೊಗಜನ ಕೊಂಗಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕೆತ್ರ या कार्यक्रमाचा आयचे 182ನೇ एपिसोड आनीक हर एक हप्त्यांत हांव रेमंड डिकुना ताकोडे 9845419482 म्हणजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर तुमच्या मदें कोणी अचीव करता जाल्यार कोंकणी माया सुपुर्ग जाल्यार ह्या कोंकणीच्या हर एका खंयच्याय एका विशयांनी एक साधन आसा जाल्यार हांगासर बिफोर न्यूज हातूं हाडून हांगासर तांकां प्रचार दिवन तांचे साधन लोकांक कोंकणी लोकांक पावोवचे एक प्रयत्न करचे जावन आसा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा कार्यक्रमाचे एक उद्देश आनी फाटल्या 4 वर्सां जावन हाका आमकां सहकार्य दितले बिफोर न्यूज मिडियाचे लक्ष्मण कुंदरान ताचे संगत्यांक आमी पहिल्यान देव बरें म्हणटा आनीक हे व्हड साधनाक सहकार्य दिल्या समेस्तांक नमस्कार. तुमी भिक्षक हर एका हप्त्यांत आमच्या सांगाता बसतात हर एका घंट्याक तुमकां बसोवचे ल्हान विशय न्ही हांगा येवचे मनीस कांय ल्हान न्ही त्या देखून तुमकां आसक्त आसता ते कितें उलयतात म्हणून आमी तसल्यांक हांगासर आपण हाडटा आनी तांचें साधन तुमकां सांगता तुमकां हाच्या वरवीं इन्स्पिरेशन जावन तुमकां त्या वरवीं एक असलें साधन हांवें करूंक जाता म्हणून एक सेवा त्याग आनीक मोगान माया मोगान करचे तरी एक अवकाश मेळून म्हणल्या खातीर तुमकां हांवें आज आमच्या मदें आसा रेवरंड फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो जेजूत पदऱ्या एलोशियस कॉलेजीचो रेक्टर जावन आसा आनीक मंगळूरकार जल्मान मंगळूरकार आनीक आज परत मंगळूरकार तो आयल्या उपरांत तो येवन 2 दिसांनी हे प्रेस कॉन्फरन्स ताका पळयल्लें आसलें हांवें आनीक विदाउट एनी मॅलिस ह्युमिलिएशन कांय नासतना एक कितले लायव्हली रितीन ताणें हँडल केलें हांवें पळयलां ते दीस म्हाका इम्प्रेशन पडलें राव तुमकां एक दीस धरता ते दीस चिंतलें आज आमच्या मदें रेवरंड फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो रेक्टर एलोशियस कॉलेजीचो सक्कट इन्स्टिट्यूशनचो आमच्या मदें आसा ताका आमी समेस्तर स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां फादर. देव बरें करूं आनी देव बरी सांज दिवन रेमंड तुका आनी सर भिक्षकांक हांगासर तुवें हे कार्यक्रम करताय म्हण आयकलां पूण हांवें आजुनी पळोवंक नासलें आज हांवूच येवन हांगासर बसलां हो अवकाश तुमचो मायटीस आयला फादर मायटीस आयला. ओके तुमकां हांगा पळोवन मुस्तोडा खुशी जाल्या आसतली कित्याक म्हळ्यार एलोशियसांत शिकलोतलो मनीस ना आमी बैल्या पिरगेचे पुरात म्हळ्यार मंगळूर बैले पुरात एलोशियसान जायचंय म्हणल्यार उद्वेगांत आसचे हर एकले आनी केदळे तरी केदळे ल्हान कोर्स म्हण थंय करन हांव एलोशियस असो म्हणच्याकच आसक्ताचें आसलें त्या देखून तुमकां पळोवन आजो रेक्टर आसा म्हणलें आमच्या भिक्षकांक उद्वेग आसा. सांगा तुमी मंगळूरांत खंय जल्मल्यात तुमकां भाऊ भयणां कितली आवय बापूय कोण एकटे सगळोच जोडल्यार दिल न्हू. हांव गांवान कद्रीचो बेंदूर फिरगजेचो म्हजो बापूय आतां ना श्री सिप्रियन पिंटो म्हणून म्हजी मम्मी आसा तिका सेवरीन पिंटो म्हणून तशेंच म्हजो भाव आसा व्हडलो भाव स्टीवन पिंटो तो हांगा बेंदूर फिरगजेचो उपाध्यक्ष तशेंच सबार समाज सेवा संस्थांनी पुरा तो आसा एक पक्का एक मनीस असलो की ताचे सांगता केदाळे अशी दॅट्स मच ट्रस्टवर्थी बरो मनीस ताच्या संगे म्हजी तेगा भयणी आसात एकले गांवांत आसा मामी सांगता आनी दोगां भयणी एकले गाल्फांत एकले बेंगलोर आसा आनी तशें आमी 5 जाणां भुरगीं हांव मदलो म्हणटच म्हाका सगळ्यांचो मोग मेळ्ळो आनी हांव बापायनी देवबिरान मस्त शिकयली आमकां घरांत तेर्स सुकानातलो तशें जाल्यान माया मोगान आमकां व्हड केलें आनी शिकप आमकां कसलेच रितीन आनी शिकप मात हेर सांगतीनी म्हज्या बापायन कुवेट 12 वर्सां काम करन येवन हांगा घडोवन गांवांत घडोवन आमकां बरें करून ल्हान व्हड केलें आनी देवबिरान शिकयली. भोवशा ताचो फळ जावन पदराप जावंक पावलो सांगून म्हाका म्हणयेत तसो एज्युकेशन म्हजें एज्युकेशन जालें सालुवीस कॉलेजींत आमी सालुवीस कॉलेजींत कॉलेज म्हणचे कोंकणींत एलोशियस कॉलेज आनी सीधा कोंकणी आनी ते जाल्यार तावन ती पयली कॉलेज जाल्या निमती त्या प्रायमरीन शिकताले जाल्यार थंय खंय शिकताय तूं इस्कॉलांत खंय शिकताय म्हळ्यार
कॉलेजीन शिकता म्हणजे असेल वय वय कॉलेज कॉलेज एकच एक कॉलेज सालवीस कॉलेज वय 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 आणि तसे एलोयसियस कॉलेजीन ल्हान एडॅप्टेबिलिटी सगळी वय वय स्टार्टिंग येता कॉलेज येत थंयच आसा आनी थंयच जेजूत ह्या जगांची सळावळ जावन हांव तितके पोखरी आसलो वय म्हज्या भावा तितलो देवत न्हय हांव पूण शिकपांत हुशार आसलो जाल्यार कितें म्हजी पोखरीपणां म्हज्या बापायक कळ्ळी ना तितली मार्कशिटीच्या फाटल्यान वय वय पूण ती पोखरीपणां तांकां केल्ल्यान आज हेरा भुरग्यांनी पोखरीपणां करतना तांकां अर्थ कणकाणी म्हाका सुलाभ जाता दॅट्स ग्रेट वय दॅट्स ग्रेट सकाळांत एक तराचें एक जीव आसाचे जाल्यार इल्ली पोखरीपणांय आसा ॲडमिनिस्ट्रेशनाचेर बसल्यान हें चिंता पासच्यान दॅट इज कॉल्ड एम्पथी वय म्हज्या पर्यंत ते त्या देखून हांवें खंडीत तांकां ते म्हळ्यार सुदारसून घेतय वय भुरगीं ती भुरगीं सुकारतात पूण हेरांक नॉट इन अ विशियस मॅलिशियस वे कोणाय की वायट करच्या बरी एक्स्ट्रीम न्हय ल्हान ती पोखरीपणां कितें भुरगीं करतात की सुपारी मारतात क्लासीक चक्कर मारतात याक कांय तशें आसतना तिके समजून काडयोचें आनी तांकां बऱ्या रितीन बऱ्या बुद्धीक हाडचें तें जावन आसा आमचें काम आनी त्या देखून हांवें ती पोखरीपणां केल्यान जाल्यार म्हाका आतां तें अर्थ जाता आनी समजून घेवंक साध्य जाता म्हणून येता भोवशा सबार रितीन पळोवंक गेल्यार तें पुरो म्हणजे मतींत आसून म्हाका एका मतीचें परिवर्तन जाल्ल्यान हांव जेजूच्या सभेक रिगलो कित्याक रिगलो म्हूण कुडल्या कळूं ना म्हाका पूण देवबिरान म्हाका थंयसर आसल्यान भोवशा थंयसर उरलो आनी म्हजी तरबेती जावन याजक जावंक पावलो म्हजी तरबेती मस्त कडेन जाल्ली तामिळनाडांत पुनांत दिल्ली अशें सबार बँगलोर अशें सबार कडेन म्हजी तरबेती जावन कडेक आतां सोडून 25 वर्सां जातात म्हजी एप्रिलांत वर्ध जावन आतां हे 25 वर्स हें 25 सिल्वर जुबली पाद्रे पावर ट्रस्ट आनी एक भाग आमचे दॅट्स ग्रेट सो 1997 म्हजी मिलार म्हज्या तेका सांगात्या वटू म्हजी वर्ध जाल्ली वय तशें वर्ध जावन हांव सबार कडेन काम करनासलो म्हाका म्हजें BEd आनी पुराय जाल्ल्यान आनी तुमी BEd केलें वय ती तरबेती याजक जावची तरबेती करता आसतना BEd केल्या वरवीं MA केल्या वरवीं हांव इस्कालांनी प्रिंसिपल जावंक पावलो वर्ध जाल्या पाटापट तशें 15-16 वर्सां इस्कालाचो प्रिंसिपल जावन आसलो हांव हासन बँगलोर अशें सेंट जोसेफ बँगलोर सेंट एलोयसियस कॉलेजींत म्हज्याच इस्कालांत हांव हेडमास्टर जावन येवचे भाग म्हाका मेळ्ळे हायस्कुलाक आतां जाल्यार म्हाका शिकयल्ले मेस्त्री दोग तीग जाण आसले रिटायरमेंट जावच्या हद्दाक पावुल्ले सो तो एक अवकाश मेळ्ळो एक 4 वर्सां तशें सबार कडेन काम करून मागीर रोमांत एक 5 वर्सां वॅटिकन रेडिओ म्हळ्यार वॅटिकन कम्युनिकेशन वॅटिकन रेडिओ विशयी सांगा रोमांत म्हणल्यार अक्षर सगळ्यांक एक वॅटिकन रेडिओ कसो आसता म्हणल्या विशयी एक दीस सांगून सोडा ना वॅटिकन रेडिओ म्हळ्यार पाप साहेब असो रेडिओ स्पोक्स पर्सन आसल्या बरी पाप साहेबान कितें उलयलां गी त्या दीस कितें सांगलां गी आनी प्रनावन्समेंट्स कितें आसात गी ते आमी इटालियन भाशेंत हांव तर्जुमो करून तो इटालियनांत उलयतलो सडावत जावन इटालियनांत तो रेपटी स्पॅनिश भाशेंत उलयतलो पापा फ्रांसीस 1 वर्स पापा बेनेडिक्ट आसतना हांव गेलो 2012 ताचे उपरांत पापा फ्रांसिसा उट्टू तांणी कितें उलयल्लें तें आमी आमच्या भाशेक तर्जुमो करूंक आसलो म्हळ्यार 40 आनी 2 भासांनी आमी प्रसार करतले हांव थंय इंडियाच्यो 3 भासो आशिल्ल्यो मलयाळम तमीळ आनी हिंदी म्हळ्यार त्या भासांचो चड क्रिस्तांव लोक आसा जाल्ल्यान तांचे तो अवकाश मेळ्ळो इंडियाच्या भासां पैकी पूण इंडियन लँग्वेजीस आसूं हेड जावन हांव आसलो कित्याक इंग्लीश फॉर एशिया म्हणल्यार त्या डिपार्टमेंटाक हांव हेड जावन आसलो तशें जाल्यार इंडियन डिपार्टमेंट सगळ्या पळयचें पडलें म्हाका एडमिनिस्ट्रेटीव पोस्ट दिल्ल्यान हांव थंयसर आसलो त्या सेक्शनाचो हेड तुमी ते पापाल रेडिओ सोलोवचे जेजुतांनी पापाल रेडिओ सोलोवचे जेजुतांनी आसले आतां सद्याक आमी आयल्या वार्तांनी आतां एडमिनिस्ट्रेशन वातिकानान सगळें
घेतला एक 4 वर्सां तावन ना जाल्यार आमच्या हाताखाल आसले आनी सदां आमी 20 जेजवीत वाटिकन कम्युनिकेशन वाटिकन रेडिओन काम करनासले तितले जण वावर करचे म्हळ्यार दुसऱ्या गांवचे आसले दुसऱ्या भासांचे ते सगळ्यात एका समुदायांत आमी जियेताना तो जाल्लो एक अनुभव तो विशेष तुमचे तो बी वर्सूंक जायना बाय न्ही म्हळ्यार एक्चुअली तो रेडिओ खंय सर पावता थंय जावन संवसार ऑल ओवर द वर्ल्ड सगळ्यांनी पावता पूण आजकाल रेडिओ वेव्स सगळ्यांनी पावचे तितले पॉवरफूल आतां नान जाल्ल्यान आमचे इक्विपमेंट थंय अपडेट करूना तांणी ताका अपडेट केल्यार ताका जाय तितले लोक आयकना आतां जाल्ल्यान दुसरी संपर्क माध्यम आयिल्ल्या वरवीं ते बंद पडटा जाल्ल्यान तांचें अपडेशन जायनातल्या वरवीं ते आतां स्लोली वॅटिकन कम्युनिकेशन्स म्हूण करून वॅटिकनाची टीव्ही आसा ती आनी वॉयस ओवर घालून आतां वेबसायटाचेरच ताका आमकां प्रसार करूंक मेळटा ऍप्स आसात ताचे सांगत वेबसायटाचेर पॉडकास्ट वेबकास्ट आनी प्रसार तशें करून आतां प्रसार करतात आसात एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेन लेखित कार्यक्रम आमच्या मदीं आसा फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो रेक्टर सेंट एलोयसियस इन्स्टिट्यूशन्स मँगलो आनीक तांणी स्टार्ट केली रीत वेल नॉलेजफुल पर्सन राव आमचे सांगता पळय बिफोर कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काडया स्वागत मगाच्या कोंकणी भाशेंतली लेखित ह्या कार्यक्रमाचा आज आमच्या मदीं आसा रेव्हरंड फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो जजीत पदराप आनीक मंगळूरच्या सा लुईस कॉलेजीचो रेक्टर सकड संस्थे आयल्ल्या इन्स्टिट्यूशनचो मुखेली आनी हेड जावन आसा आनीक आज तांकां आपणटले विशेष कारण कितें की म्हळ्यार तांच्या त्या एलोयसियस कॉलेज खंय आसा म्हणून तुमकां समेस्ताकूय आसा आनीक तोल्या एका प्रमुख जाग्याचेर तांचे कडेन सुमार 30 एकर जागो आसा आनी त्या 30 एकरांत 1.5 एकर 1.5 एकर्स तांणी रान करूंक आराम केला रान म्हळ्यार सिटी भितर एक रान करचे कॉन्सेप्ट इकॉलॉजिकल एक करचे एक ल्हान विशय न्ही आनी 1.5 एकर जागो तुमकां कळीत आसा 1.5 सेंट्स 1.5 फूट सोडूंक आमी तयार राव पूण एक संस्थो हें करता जाल्यार इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सम कॉंग्रिगेशन आनी तांच्या आयडियोलॉजीक आमी तळये पटोवंक जाय आनीक एक अभिनंदन पटोवंक जाय असलें एक करूंक एक इन्स्टिट्यूशन सकता आनी करीचे खंय कर न्ही मँगलोरा भितर जाय वेळार पण सांगा हांव थंय रुकावट घेवन ताका वाळे आयल्या आनी अर्जुनान म्हाका सांगलें हे कडेन वट्टे काडल्या तर तातूंत कुरवाय रोवंक आनी पुरा म्हाका अर्द जालें पुरा तुमी सांगा तुमी कंप्लीट इनवॉल्व न्ही हें थोडे एका सांगचें जाल्यार हें आलवना म्हणलें आलवना म्हूण सांगून आमी नांव दिलां ताका कोणें विचारलें म्हाका तें आल कैदा आनी काल आसल्या बरी तें कांय ना तो एलोयसियस जाल्ल्यान सकडेक आमी एल ॲड केल्ल्यान आलवाना तें आलवाना म्हूण सांगून तें आलवाना हें पयलींच आसलें हें तो 12 वर्सां जावन आसा फादर लिओ डिसोजा म्हूण सांगून आमचो प्रायमंत प्रिंसिपल आनीक आसा तो 90 बर्थडे सेलिब्रेट करता ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक ताणें तें जाल्यार स्टार्ट केल्लें तांच्या आयडिया प्रकार आनी तशें एक रान म्हणलें तें एक आसलें पूण तें पळोवन कोणी नातली आनी थंय आमी आलोचन करनासले भोवशा तेंय काडीचें कोण ना आमकां बांदूंक जाय आसल्या वेळार तुवें सांगल्या बरी जागो म्हणलो तो एका सेंट्सान एका फुटा लेखान ब्लॅक करता आसतना एक तोय जागो आमकां जाय व्हडलें इन्स्टिट्यूशन बांदीचें थंय एक बिल्डींग घालीचें सांगून एक अंदाज करनासलें हांव तरी कित्याक की आमकां तें बरें लागलें तो थोड्या वर्सां आदीं नाका तें रान पाड करचें नाका म्हणलें मतीक आयलें पूण तें रान आनीकय बऱ्या रितीन आमी वेवस्थीत सिस्टमॅटीक करीचें सांगून एक बगलें
ताका लागून एक मियावाकी फॉरेस्ट म्हणून हेंच नवेंच एक नाव कशें मियावाकी म्हळ्यार तो एक जापनीज मियावाकी एकच शब्द तो हय मियावाकी म्हणलो एक शब्द ताचें नांव तें तो ताणें तें संवसाराक ती आयडिया दिल्ली आनी त्या देखून ताच्या नांवान ते मियावाकी फॉरेस्ट्स म्हणटात मियावाकी फॉरेस्ट बारी फामाद जातात हय आनी ताचे कशें म्हळ्यार एका मिटरांत चदर मिटर म्हणटा पळय 1 स्क्वेअर मिटरांत एक 2 ते 4 रूख लावचे बरी कोणी चिंतोकात एका मिटरा स्क्वेअर मिटरांत कशें 4 रूख म्हण पूण तें साध्य आसा कशें म्हळ्यार ते सांगता वाडटात भोवशा प्रकृतींतून आमी शिकायचे सांगता वाडचें कशें म्हूण सांगून ते रानांत कशें वाडटात की रानांत तशेंच रूख वाडटात ते अशे रुंद वसानांत उबे निटूच वेतात कित्याक सगळें की तितूच उजवाड जाय म्हूण तसो आमी कशें घालचें म्हळ्यार चड उबार जावचे रूख ते मोदें घाले जाल्यार ताचे देगेक तिके ल्हान रूख तशें घालून ताची एक सिस्टम आहा वेवस्थीत रितीन एका चदराडी भितर 2, 3 ते 4 रूख म्हण लायता आमी ते लावन ते जाताना ते एका ल्हान सुवातेर 100 वयर आमी रूख लायल्यात तशेंच चड उणें 600 रूख लायचे म्हूण सांगून आसा आमचे प्लॅन येदोळ 150 रूख आमी लायला तसो ते 3-4 वर्सांनी मागीर ताका पळोवन काडून सश्यो घालून जाल्यो तुमी जाल्यो सश्यो घालून जाल्यो आतां येदो बऱ्यान वाडतेत आसात 2-3 वर्सां तिके उदक घालून पोस करचें पडटा 2-3 वर्सां उपरांत तुवें कांय बियेचें म्हणून ना ते ताचे इतल्याकच वाडटात ताचे इतल्याकच आयिल्ल्या पावसाक तितकेंच उदक आनी तें जाल्ल्या वरवीं आमकां वाऱ्याचें मालिन्य म्हणटा कितें पोल्युशन जावन दी ह्या सावंड पोल्युशन सयती बंद जाता एक व्हडलें वणून बांदिल्ल्या बरी जाता आनी सावंड पोल्युशन ट्रॅफिकाचो आवाज कितें आसा तोय मस्त उणें जाता आनी तातूंत मस्त बेनिफिट्स आसात आमी ते रूख लायल्यात पुरा लोकल रूख स्थळीय म्हणटा पळय लोकल स्पिशीज विशेष करून वेस्टर्न घाट्साचे स्पिशीज कितें आहात एंडेंजर्ड स्पिशीज मेडिसिनल प्लांट्स मस्त आहात मेडिसिनल प्लांट्स आमकां ते त्या टायपाचे मस्त वेरायटीचे केल्यात सो एका सायडीक आमी पुरा ते मियावाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप केला आनी एका सायडीक हे केले फ्रूट ट्रीज एक्झॉटीक फ्रुट्स म्हणटा आजकालच्या भुरग्यांक कळना पळय ते जांबळां बेंडसां तले एका टायपाची स्थळीय फ्रुट्स आनीक पणस तशेंच एक्झॉटीक फ्रुट्स आहा ते डोरियन जावन दी रामबुटान ते पुराय लायल्यात आमी ड्रॅगन फ्रूट आनी मँगोस्टीन आनी व्हडली नांवां चिक्कू गिक्कू एका तराचे चिक्कू आहात तराची वॉटर एपल्स आनी काल कितें सकट सदां एक 60 वेरायटीजाचे फ्रुट्स घाल्यात एक 150 ट्रीज घाल्यात 150 रूख ते आसात फळांचे रूख आसात तशें म्हूण सांगून सदां 300 रूख येदोळ लावन जाल्यात आमी आनी ते बरे वाडत येतात हें पळोवन काणयोंक आमचो एकलो एनवायरमेंटलिस्ट आमचे सांगात आसा अर्जून मास्करेनस म्हणून ही सो पॅशनेट ते पळयतना ते पॅशन पळयतना ताचें आमकांच एका तरान आमी आनी करीत म्हूण सांगून तो अर्जून केदलो आमच्या संस्था भितर येवन ताणें काम करूंक वॉलंटरीली केलां तो एक आमच्या संस्थान शिकलो अलुमनस तो थंय शिकलो हळे विद्यार्थी तो कितलें ताका एक आमची वृद्धी करीची म्हूण सांगून भोगता म्हणून पळयल्यार ताका पळयतना म्हाका एक आमी आनिले करया म्हूण म्हाका भोगता तशेंच ताणें तुमी आतां सांगले बरी वाळय ताणें कुडके कडेन दवरून वय तूं हें पळयलें ते रुखाचे कुडके आनी उदक इल्लें उदक दवरलें तोपल्यांनी उदक दवरलें ताका नवें कॉन्सेप्ट ते कशें म्हळ्यार बर्ड हॉटेल म्हणून बर्ड हॉटेल तशें आमी हॉटेलाक वता तशें ते हॉटेलाक सुकण्यांनी हॉटेलाक येवच्या बरी म्हळ्यार ते रुखाचे मियावाकाचे तांतू त्या अरण्यांत ते एका तरेचे फ्रुट्स आहात वायल्ड फ्रुट्स आनी ते फ्रुट्स खावंक ही सुकणीं येतात आनी सुकणीं आयिल्ल्या वेळार तांकां उदक पिवंक आनी परत सांगून दवरलें जाल्यार आनी ल्हान तांकां गूड आनी परत केलें जाल्यार थोडे तातूंत वस्ती करूंक येतात सो ते ताका बर्ड हॉटेल म्हणटात सो तें डेवलप जाता
आनी आमची आतां तुवें पळयल्यार आमच्या सिटींत काही गूड पळोवंक मेळना सुकणी पळोवंक सुकण्याचे गुड पळोवंक मेळना तुवें आमकां सुकणी आनी परत येयचे जाल्यार आमी तितके प्रयत्न करीचे पडटा तशेंच इन्सेक्ट्स क्रिमी कीट पुरा क्रिमी कीटक खंयचे गांजेल मूस आनी कितें थोडी पुरा कुरबाय आनी पुरा बरी ते उपच्यो ते मूस आहात गी ते पिसोळी पिसोळी आजकाल खंय पळोवंक मेळटात पिसोळी पिसोळीन दिसनात आमच्या गार्डनांत आतां खंय पिसोळी आमकां इतली पळोवंक हांव ल्हानपणांत पळयल्ली गोत्ता आतां पळोवंक मेळनात आतां इलेक्ट्रॉनिक कंप्युटर मात्र पिसोळी ताचेर मात पिसोळी दाखयतात सो ती पिसोळी आमकां आमच्या गार्डनांनी पळयची जाल्यार ताचें हॉटेल म्हणून इन्सेक्ट हॉटेल म्हळ्यार ते अशे रुखाचे कुडके ताका कशें कितें तातूंत भितर येवन वाळय बसता तातूंत ते परत नॅचरल ती वाळय सगळ्यांक स्प्रेड जावचे बरी न्हय पूण थंयच कितें आसा की ताका सगळ्याक एक हें आसा काय म्हणटात एक रोल या बुईंच्या वयर सगळ्याक एक रोल आसा सगळ क्रिमी किटांक एक रोल आसा आमी कशें जे सांगतात जे हांवें थोड्या वेळा आदी सांगलें प्रकृती म्हणटा तसं केवळ म्हाका जाय जाल्यार मात मेळ्ळें जाल्यार पण आमी ते एक परिसर ते रचन करी जाय तशें केल्ल्या वेळार सगळी प्रकृती बऱ्या रितीन वाडटा आनी हें आमी करचें खाली आमकां अशें आसा जें म्हूण सांगून एक नांवा खातीर न्ही आमच्या भुरग्यांक कितें एक शिकायचें म्हूण सांगून आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाक तें गरजेचें आमी ते भुरग्यांक आपूण हाडून येता पळया कशें करयेत तुमकां कसो जागो आसा जाल्यार तुमच्या घरांक तुमच्या परिसरांत करूंक जायना जाल्यार तुमच्या हळड्यांनी जर तर तुमचो जागो आसा जाल्यार तुमकां कशें डेवलप करयेत देखून क्लासीक तें आपूण हाडून तें तूं गोत्ता अशी मेटा देवन लेटरायट फातर दवरल्यात ताचेर मात चलो कोणाक कळीत आसा की आमचे विद्यार्थी कोण हाळे विद्यार्थी कोण आलुमनाय कोण पळयतात जाल्यार तुमकां गोत्ता ते कोर्ट रोड म्हूण आसा आमचो प्रायमरी स्कूल अशें गेट जावन अशें कोर्ट रोडाक अशें वयर सोडून येताना उजव्या कुशीक ITI मेळटा दाव्या कुशीक ते एक स्लोप आसलो कोणा बें आसलें कोट्सो या ते स्लोपाल्यान ती लँडस्लायड बूक सिता जावंक पुरो म्हूण सांगून एक बें आसलें ते बूक सिता जायन अशें थंय ती वेट म्हणलें एक तण मेळटा ताची पाळां एक 10 फूट 15 फूट वेतात आनी तशें जाल्यार माती धरून रावता तें आतां आमी लायता कांय पडना अशें आनी तें करन आमी मस्त प्रयत्न करन तो जागो सोबीत दिसच्या बरी तशेंच अरण्य कितें म्हूण सांगून आमच्या भुरग्यांक कळीत जावच्या बरी आमी तें केलां शिकप म्हळ्यार केवळ बांदपानी क्लासरुमांनी बसून तांकां शिकप दिल्यार तें शिकप जाय तांणी परिसराक वचाचें दोळ्यांनी तांचे पळय जाय आनी ते पळयल्या निमती शिका जाय इम्प्रेशन तशेंच क्रिएट जाय पळोवन कर एक ब्रेक काडून घेवपाक कोंकणी भाशेन लेखित कार्यक्रम आमच्या मदीं आसा रेव्हरंड फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो जेजुईत मंगळूरच्या सांत लुईस कॉलेजींचो रेक्टर जावन आसा तो आनीक थंय एक रान ताणी आसा केला 1.5 एकरांत कशें म्हणून सांगतले तुवें राव आमच्या पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित आनीक इम्पॉर्टंट आसा एक ब्रेक काडून स्वागत मग कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमाचो आमचे मदें आसा मेल्विन जोसेफ पिंटो जेजुईत आनीक रेक्टर मंगळूर कॉलेजी सो आमी तांणी करच्या त्या इकॉलॉजिकल एक तांणी गार्डन केलं 1.5 एकर सुवातेर मंगळूरच्या हंपन गटर या मिलाग्रीस कॉलेज काय आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा थंय करचें म्हळ्यार एक धाकटो विशय न्हय आनी तांणी थंय केलां आनी कितें बरें लायलां म्हणटलें उदक कशें तांणी प्रिजर्व केलां थंय म्हणल्या विशयान सांगा फादर उदका विशयान सांगा उदका विशयांचो एका तेंपार आमकां एक 4-5 वर्सां आदीं अशें घडलें की आमकां उदक ना जालें आमी आसचें गुड्यार Aloysius कॉलेज आसा गुड्यार आसल्या वरवीं आमकां उदक पावना म्हूण जालें येदे व्हडल्या संस्थाक उदक पावना म्हणल्यार आमकां खंडीत जावन एक व्हडलें क्रायसीस येवच्या बरी जालें तर आमी उदक कित्याक उरोवन वचो
म्हणून सांगून एक देवी मोतीन दवरून सभा रितीन चिंतोवंक सुरू केलें आमी आयले वर आमी सेंटर फॉर सोशल कन्सर्न म्हणून आल्या तर सेंटर फॉर एनवायरमेंटल कन्सर्न म्हणून क्रिएट करन ताच्या सांगता मस्त संगती आले वर्मी कंपोस्टिंग करचें आसलें आनी हेर सोलाराचे आयले वर 750 किलोवॉट्साचे सोलार पॅनल्स घालून सदान 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन थंय जाता आमच्या कॉलेजींत वय तशें आसून एनवायरमेंटल नवे नवे इनिशिएटीव स्टार्ट केले कित्याक म्हळ्यार 2018 आमकां स्वच्छ कॅम्पसाचे तिसरें स्थान आमकां सगळे राष्ट्रीय मट्टार 3rd प्लेस मेळ्ळें आनी ग्रीन कॅम्पस म्हणून ते एक स्पेशल आमकां अवॉर्ड मेळिल्ल्या वरवीं वय पीस गार्डन एक पीस पार्क म्हणून आसा पीस पार्क मदर ट्रीजा पीस पार्क म्हणून मागीर एक आमी आनी कडेन आमच्या एमेट म्हणून आनीक कॅम्पस आसा बिरी थंयसर एक पीस पार्क रचन केला अशें पीस पार्कान केल्या सांगता उदक पावचें न्ही हांव इतलें बरें केल्या पूण उदक ना जालें रेन वॉटर खंयचे रेन वॉटर आख्खे थेंबो पर्यंत सुकून वचून सांगून आमी शेखरण करी जाय सांगून रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचे रिचार्ज वेल्स सांगून आतां हे 4 केल्यात आमच्या प्लॅना प्रकार आनी एक 30 रिचार्ज वेल्स घालचे प्लॅन आसा आमचे हांगा की ऑल ओव्हर तुमच्या सगळ्या कॅम्पसांत पुरा कॅम्पसांनी न्ही आमचे येत एका कॅम्पसांत 30 रिचार्ज वेल्स म्हळ्यार गुड्यांतल्यान देंवन येवचें उदक दुसरे कडेन आमी रिचार्ज उदक देंवन येवचे कडेन रिचार्ज वेल घालें जाल्यार थंयसर उदक पोंदा वचून ते आमच्या संस्थेक मात्र न्ही ते सगळ्या समाजाक बरें जावचें बरें ह्या सकड त्या लागशिल्ल्या एरियांक परस कुमोव जावचें बरें जाता कित्याक थंयच्यान वळून आयलें उदक पुरा रिचार्ज जावन थंयच आसता एक तें भायर वचून म्हणलें आमचें एक ध्येय आनी तें करूंक साध्य आसा हे दवरलो 3-4 बांयो घाल्यो ते एक बायेक आमकां सदान 70,000 म्हणसर खर्च आसा वय तो खर्च म्हणटना आमी तिके लोक आमचे आदले स्टुडंट्स एलुमनाय परस सांगाता मेळोन ते बरें करतात 25 लाखाचे प्रोजेक्ट वय खंडीत वय ताका कितें जाता म्हणल्यार एका क्लासीचे आमी एक रिचार्ज वेल दिता सांगून अशें मुखार येतात ते जाल्यार आमकां आनी करूंक साध्य जाता थोडे स्टुडंट्सांनी थोड्या क्लासींनी सांगाता म्हणून आमी सगळे पयशे कलेक्ट करून आमी एक रिचार्ज वेल दिता 70,000 कलेक्ट करून स्मॉलर अमाउंट अशें केल्ल्या निमती चड रिचार्ज वेल्स आमकां करूंक साध्य जाता आनी भुरग्यांनी तातूंत पात्र घेतल्यार खंडीत जावन तशें पुरा वॉटर हार्वेस्टिंग या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जावंक साध्य आसा तें म्हळ्यार भुमींत भितर वचचें भुंयक पावलें जाल्यार आमकां मागीर आमच्या कॉलेजीक जाय तितलें उदक मात्र न्ही मागीर हेर गरजेक पावता तशें मात्र STP आतां नवे पुरा स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट्स आयले नवे आदली स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट कितें म्हळ्यार उदक तेगे नितळ जावन भायर ड्रेनेजीक उदक सोडटलें ना हें उदक आमी थंयच अशें करून आमच्या गार्डन जांगांनी पळय घालचे बरी ताका वास आसना आनी ते उदकाक तामसो रंग येना नितळ उदका बरी दिसता पूण तातूंत कितें बॅक्टेरिया आसूंक पुरो जाल्ल्यान तें पिवच्याक आमी उपयोगचे ना पूण अल्या संगतीक उपयोगचे म्हणल्यार असले येवजणी आसा आमी आमच्या गार्डन्सांक एखाद्या वेळार आमी टर्फ घालें जाल्यार ग्रावंडाक तें पुरा थंय उपयोग जावच्या बरी मुखार करीत सांगून एक योजना आसा वय देखून अशी योजना घालतीच आसा आमी आनी ते साध्य जाता म्हणलें म्हाका ग्रीन कॅम्पस तुमचे बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रीन कॅम्पस वय तशें मदें आदी कितें जातालें म्हळ्यार हांगा येयलो जागो आसा उरला खंय कस्ताळ खंय घालचो म्हणून ना कस्ताळ वचून थंय घालचो आनी थंय कस्ताळ प्लास्टीक तें जावन हळशीक दिसता मात्र न्ही तें आमकां बरें शिकापी दिना आमी भुरग्यांक तशें केल्ल्या देखून आमी सेग्रिगेशन ऑफ वेस्ट सांगून करन फाटल्यान पुरा कॉलेजीच्या बिल्डिंगा फाटल्यान मस्त गलीज आसली ते पुरा काडन ते पार्का बरी करन थंयसर आनी एक पार्का बरी करन ते आमच्या प्रिंसिपलान फादर प्रवीण माटेसान मस्त तातूंत मेहनत घेतल्या ते पुरा विंगड करन थंयसर सेग्रिगेशन ऑफ वेस्ट जावचें बरी
तसे उरले प्रिंसिपली आमचे PUCचे प्रिंसिपल गोंजागा इस्काल आसा CBSE स्कूल हायस्कूल आसा फादर जेरी म्हणून आसा आनी तशें सबार आमचे प्रिंसिपल जात ते पुरो सांगता मेळोन आमी काम करता एका टिमा ते करतना आमचे वर्मी कंपोस्टिंग आसा तांच्या युनिटांत हें केलें कोल्यो आनी पुरा रावन पुरा ते गांयदोळ दवरून वर्मी कंपोस्टिंग तशेंय आसा ते सबार रितीनी भुरगीं तांतूं येवन पळोवन ते पळयतात मात्र न्ही तांतूं इको क्लब्स पळयत आनी कशें ते मॅन्युअर जाता ते पळयतात आतां हें केलें बॅक्टेरिया घालून ते चेंज करचें आसा गांयदोळ मात्र न्ही उरलें कंपोस्टिंग आसा उरले तराचें सो तशें आजकाल हें पॅन्डेमीक जाल्ल्या निमती क्लासीक आनी वेळ पावना ऑनलायन म्हणटाना तांकां अप्रूप तांणी इस्कालाक आयिल्ल्या वेळार तातूंत भाग घेवंक तांकां साध्य जावचें ना पूण रेग्युलर क्लासीस केन्ना सुरू जातात की हे तांचे शिकपाचो एक भाग जावन खंडीत आसतले वांटो खंडीत जावन आसतले आनी ते तांणी ते शिकल्या निमती तांचे शिकपान तांकां बरें दृश्टिकोन तांकां येता म्हणल्यार कळ्ळें नोडिकली सी एंड लर्न म्हणलें व्हेरी इम्पॉर्टंट दे हॅव टू लर्न टू लिव इन देअर एनवायरमेंट तुमच्या कोंकणी संवच्या विशयात सांगा एक पासिंग आमच्यान कोंकणी संस्था म्हणून आसा आमचो सारंग रेडिओ म्हणून आसा 1995 हांव ताचो पयल्या बॅचाचो स्टुडंट कोंकणी म्हळ्यार ते वेळार कोंकणीचे कोर्स फॉर द मार्क होल्डर आहलो हांगा राखणांत गोंयांत असले बरे संस्थे आसात जाल्यार आमच्या कोड्याळांत कोंकणी संस्था म्हणून नासलो कोण तशें एकले वावर करतले कोण ना पूण संस्था म्हण करून एक कोंकणी भास कॉलेजींत शिकोवच्या बरी अवकाश काही नासलो पूण तो आमी अवकाश करून दिला आतां आसात आमकां स्टुडंट्स आसात थोडी कोंकणी भास आनी व्हडली लायब्ररी UG लेवलार काणी येतात कोंकणी लायब्ररी आसा सबार जाणां स्टुडंट्स येवन शिकतात थोड्यांचे राजांव आसा कोंकणी शिकून आमकां कालें जावंका कोंकणींत काम मेळटना आमकां कोंकणी काल्याक गरज आनी दोन भासो शिकतात न्ही तांचे खंयचे उपयोग करतात तुमी खंडीत जावन कोंकणीचोय उपयोग करतल्यात आनी कोंकणी भाशेंत तुमी कितें म्हणी रिसर्च करूंक ह्या तरबेती दिवंक साध्य जातली ह्या कोंकणीच्या लिपीक जावन दी कोंकणीच्या लिटरेचराक खंडीत जावन एक कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक साध्य जाता एक ब्रेक आणि कोंकणी भाषेत लेखित या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो आसा जेजुईत आणि रेक्टर सायट अलोयसियस कॉलेज आसा 3 सेक्शन जाली कडेचे सेक्शन बाकी आसा राव आमचे सांगता आनी एक विशय भारी इम्पॉर्टंट सांगो आसा राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मग कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो आमचो जेजुईत पाद्र्या आनी सायंट अलोयसियस कॉलेजीचो रेक्टर जावन आसा सकट इन्स्टिट्यूशनचो तो मुखेली आनीक थंय आसल्या कॉलेजीचो मुखेली तांची कॉलेज आनीकी उंचायेक पावची एक बरी खबर तांचे कडेन आसा सांगा फादर उंचायेक म्हळ्यार कॉलेज आमची येदोळस ऑटोनॉमस कॉलेज म्हणटा आमी सेंट अलोयसियस कॉलेज ऑटोनॉमस ती ऑटोनॉमी आमकां सद्याच्या मट्टाक आसा आमचे कोर्स जावन दी या आमचे करिक्युलम प्रोग्राम कितें आसा तें पुरा एकाडेमीक मस्त फ्रिडम आसा आमकां पूण तें सांगता एक डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी जायचें म्हणलें आमकां एक मोतींत आसा ते आनी एका हंताक पावचे बरी हंत डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी जायचें तें जायचें जाल्यार आमची फायलां पुरा आतां थोडीं वर्सां आतां हांगा गेलां UGCंत MHRDंत आनी पुरो आसा राष्ट्रमट्टाच्या आमच्या केंद्र सरकाराच्या हातांत आसात आमकां आज पयल्या मेळच्या बरी आसा म्हूण सांगून आमकां भोगता
कित्याक म्हळ्यार आमी 12 कडेन उलयल्ले हांव थंय UGCन जावन दी MHRDंत मिनिस्टरा कडेन खुद्द उलयले हांव ताका मेळून आयले हांव ताका विशय सांगला आमी तशें जाल्यार हांगाचे स्थळी MPs आनी आमकां खूब मोग केल्या BJPचे आमच्या MPs नळीन कुमार जावन दी शोभा करंदलाचे हांणी उतार घालां आनी तशें जाल्ल्यान हें जावचें साध्यता आसा म्हणल्यार आमकां भोगता आनी देवाची कुशी वयर जाल्यार आमकां तें भाग मेळटले तें जर तर मेळ्ळें जाल्यार आमकां आनिल्ली ऑटोनॉमी कितें आसा ती मेळटली आमचीच परिक्षा कंडक्ट करूंक आनी तें आमी सेंट लॉयसिस युनिवर्सिटी डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी म्हूण सांगून आमी केल्ल्या वेळार ताका वॅल्यू चड आसतली ते मात्र न्हय ते करीत जाल्यार एका हंता पावपाचें जाल्यार आमी मस्त प्रयत्न करचे पडटा मात्र न्हय आमचे कडेन फंडी मस्त आसा ह्यूज फंड्स पळय ताका सबार फंड्स जाय पडटात कोर्सीस आमी चडयचे पडटात आमच्या स्टाफाक बरी सॅलरी दिवची पडटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता प्लस आमच्या सॅलरीक आमी येदोळूच आमचे मस्त रिसर्च प्रोग्राम्स आहात डॉक्टरल प्रोग्राम्स आनी 20 सब्जेक्टांनी डॉक्टरल प्रोग्राम्स आहात सो कॉलेज एका हंताक ती पावली म्हणटना आमकां एक गौरव तो तृप्ती आमी इतली वर्सां 140 आनी 2 वर्सां अखेर करता म्हणटना ह्या 150 पावता आसतना आमचे एक डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी कंडी जाली म्हणटना एक तृप्ती भोगची आमकां मात्र न्हय जेजुतांक मात्र न्हय आमच्या कोंकणी समाजीक आमच्या समर्थीक खुशी पळय तीक दवरल्या बरी जातली समाजीक मात न्हय तुमचे आमी दक्षिण कन्नडाच्या लोकां खातीर हांगासर आयिल्ल्या सगळे लोकां खातीर आयिल्ल्या ते आमी इतल्या वर्सांचो वावर एक पंथाक पावलो म्हूण सांगून म्हणून आनी त्या देखून आमकां मोतींत ते मस्त एक मोतींत आसा की एक पंथाक पावय जाय देखून मस्त वदारतेत आसा आमी सबार जाणांक आमी फुडाऱ्यांक मेळ्ळ्या आनी हे मेळिल्ल्या निमती ताणें सगळ्यांनी आमकां धैर्य दिला भरोसो दिला तुमचे फायल सगळे क्लियर आसा म्हूण सांगून मागीर थंय हांगा तुमकां कळीत आसा राजकीयाचे वतड आसतात आनी त्या देखून तिके आमची फायलां मूव जावची तितके वेळ लागता कुंटन बरो कोंकणी सोंपते हय तशें आज न्हय फाल्यां तें मेळटलें पूण तें करीचे जाल्यार तातूंत आमी आमची बांदपां चडयचें पडटा आमचे कॅम्पसीस येदोळूच आमचे एक कॅम्पस हांवें बोडून सांगलें तुमकां बिरी म्हणल्या कडले केमीट कॅम्पस आसा कोटेकार एक कॅम्पस आसा तशेंच लोरेटो ते कॅम्पस आसा अशें ते कॅम्पसीस पुरो सांगात घालून आमचें हें कॉलेज वाडोवन वचचें जाल्यार मुख्य जावन आमकां मेन कॅम्पसाचेर आतां एक 100 करोडांचे प्रोजेक्ट आमी घालां 100 करोडांचे बिल्डींग हेजें आनी ते प्रोजेक्ट बिल्डींगेचे जाल्यार थंयसर आमकां व्हडली लायब्ररी जाय ते नॅक कमिटीचे येताना नॅशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट कावन्सिलाचे येताना तांणी म्हणल्या प्रकार आमकां आमची लायब्ररी पावना इतले स्टुडंट्स आहात तुमचे लायब्ररी तुमची धाकटी जाली ताका आनीक व्हड लायब्ररी जाय आनीक व्हडलें ऑडिटोरियम जाय 1,500 भुरग्यांक बसचे जाल्यार ऑडिटोरियम जाय आनी तुमकां एग्जामिनेशन सेंटर जाय म्हणटात आनी कितें सकट अशें गरजो तुमचे आसात त्यो तुमी आसा करी जाय तुमच्या संस्थांत सांग म्हणटा आसतना आमकां एक वतड पडटा आमी तें करी जाय म्हूण सांगून पूण आमचे तितल्यो सवलती नात तसले पयसो आमचे कडेन ना म्हूण बगता आमचे कडेन इंजिनियरींग मेडिकल कॉलेज व्हडल्या सब्जेक्ट्सांचे नात हे BSc BA BCom म्हणटा आसतना विद्यार्थ्यांक आमी चड फीज घालूंक जायना मस्त कन्सेशन दिता आमी करोडा कन्सेशन दिता कितल्या दुबळ्या भुरग्यांक मोग करता आयिल्ल्यांक आमी ना म्हणूंक जायना कितल्याय कश्ट आसले म्हजे कडेन आयिल्ल्या वेळार तांकां सांगून वय तुमकां कुमोग करता हांवें म्हणची ती कन्सेशन दिल्ल्या वरवीं ती भुरगीं खंडीत जावन ती भुरगीं आमकां बेसांव म्हूण म्हणटा आमच्या समाजाची आस्त ती कोणीय त्या भुरग्यांनी येवन म्हजे कडेन भिकाऱ्या मरी येवन वचो तांणी आयिल्ल्यानी तांकां एक शिकप मेळना जाय गौरवानी जाय
देखून सगळ्यां कडेन आयिल्ल्या कडेन हांव बसून उलोवन तांचे समजून काडून तांकां कितें तें स्कॉलरशीप दिवंक आहा तें म्हज्या तांके भितरले दिवचें आमी दिता आमच्या संस्थेंत आनी तशें आसा करतना आमकां दुबळीं भुरगीं हे जे दुबळ्या भुरग्यां खातीर ती कॉलेज आसा म्हणटा आसतना आनी भुरग्यांनी हे जे आमच्या कॉलेजींत म्हाका बघता पयशे खंय जावन येतात आमचे आदले एलुमनाय विद्यार्थी पोरणे विद्यार्थी खंडीत जावन आमकां कुमक करतले म्हणल्यार आमकां भरवोसो आसा सगळे संवसार बरो आसात न्ही फादर तुमी संवसार बरो आसात आमी एक जाळ उडयल्यार जाळ मेळना तें जाळ खंय मेळटा म्हणल्यार हांव सोदून आसा एक तुमची एक उतर उरलें जाल्यार ना हांवें उतर सांगल्या वेळार सबारांनी तुमचे तसले आयले भारत 1971 बॅचाचे सांगाता मेळ्ळे 50 इयर्स गोल्डन रियुनियन म्हणून सांगून ते सांगाता मेळ्ळे आनी तांणी सांगाता मेळोन एक एडवान्स इन्स्ट्रुमेंटेशन लॅब आमकां म्हणल्यार प्रयोगशाला जाय एडवान्स इन्स्ट्रुमेंटेशन लॅब म्हणल्यार रिसर्च लेवलाचेर तांकां जाय उपकरणां कितें आसात की त्या इक्विपमेंटाचे लॅब तांणी आसा केला आनी तांणी त्या लॅबाक सडान 1.5 करोड म्हणशेर दिला 1.5 करोड तांणी एका बॅचाच्यांनी वट्टू केलो जाल्यार हर एका बॅचान अशें केलें जाल्यार आमकां मुखार वचून साध्य जाता तांणी उदार मनान तांणी सबारांनी तांचे पैकी सबारांनी पयशे घालन सांगाता घालन ते सांगाता मेळ्ळे इतले वर्स 50 वर्सां उपरांत कॉलेज अखेर जावन 71 कॉलेज अखेर जाली 71 उपरांत 50 वर्सां उपरांत तांच्या 70 वर्सांच्या प्रायर ते येवन जरी तरी तांणी इतलें करी जाय जाल्यार आमची कॉलेज आमकां शिकयले कॉलेज तांकां शिकयलेले प्रिंसिपल जावन दी थंयसर नात तांचे लेक्चरर नात प्रायेक पावले थोडे आसात रिटायर जाल्ले पूण सडावतावन ते कोणी नात तरी ही म्हजी कॉलेज म्हणून सांगून ते केदेला येतात गी ते त्याला बुवा एक आशा किरण उरल्या बॅचाचे उरल्या वर्सांचे भुरगे येतले म्हणलें खंडीत जाता आनी ते केदेला ते येतात गी अशेंच खंडीत जावन खलें काम करूंक साध्य जाता कित्याक आमी करचें आमचे खातीर न्ही आमी करचें समाजा खातीर तुमचो उलोय जावन आसा उलो म्हूण चिंत्या हांवें तें स्पोंटेनियस हांव सांगलें पूण उलो म्हूण चिंत्या एकादवळा कोणी म्हणजे आमचे आदले विद्यार्थी कोणी आसात आनी आयकतात जाल्यार खंडीत जावन ते तुमकां संपर्क करीत आनी ह्या विशयांत मोटिवेशन काडे कित्याक म्हळ्यार टायमाक येतलो ते फादर मेल्विन जोसेफ तुमी हांगासर येवन एक घंटोभर हांगासर एलोयसियसा विशयांत कितें इनोवेटीव इन एलोयसियस पोरणी बिल्डिंगां आसल्यार नवी बिल्डिंगां आसात नव्यो आलोचना आसात आनी रावुल्लें उदक न्हय तें वाळचें उदक जावन तुमी तें घेतलां आनी तुमचे जाल्ले तरणाटे केस म्हजेय पिकल्यात एका कलर गेलो तुमचो माटी न्ही म्हजे वायटच म्हणचे माटी येयलो वी हॅड ए नायस टॉक ओवर हियर आनीक तुमी येवन इतले विशयी सांगल्या खातीर सोमेश दर्शका तर्फे तुमकां देव बरें म्हणटा मुखलें तुमचें जीवन आयर आरोग्य भाग्य जावन आनीकी उंचायेक पावून तुमी व्हडले मनीस आया तुमकां देव बरें करूं देव बरें म्हणटा तुज्या आनी तुज्या चॅनलाक आनी तुज्या प्रोग्रामाक बरें शाबासकी पठयता आनी अभिनंदन पठयता हें बऱ्यान चलोवन दी कोंकणी भाशेक तुवें दाखोवन मोग तो खंडीत जावन वृद्धी जावन दी सांगून हांव मागता देव बरें फादर कोंकणी भाशेंत लेगीत ह्या कार्यक्रमांत आमच्या मदें आसलो फादर मेल्विन जोसेफ पिंटो जेजीत एलोयसियस कॉलेजीचो आतांचो रॅक्टर आनीक एलोयसियस कॉलेजी विशयात एक विस्तृत जावन ताणें आमकां आलोचन दिली एक हळेबेरू होसाची गुरू कशें म्हणून सांगलें तुमी एक घंटो आमच्या हांगा रावल्यात आनी हांव रेमंड डिकुन्हा ताकोडे हर एक पावटी हर एका ब्रेस्तारा तुमी कुतुहलान म्हणजे सांगत आसतात तुमकां देव बरें म्हणटना मुखल्या ब्रेस्तारा परत मेळया समेस्तांक देव बरें.